पेडणे सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्याक खाची कोणशा मेरेन गोंय गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटी ग्रामात। गोंय हे ट्युरिजमा खातीर खूब वळखले वता आनी हांगासर दिसान दीस खुबशे इव्हेंट्स जाता आनी त्या इव्हेंट्सा खातीर लागपी जे ब्रँडींग जावं किंवा प्रमोशनल एक्टिविटीज हांगासर भरपूर जाता। आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतले की जायते बोर्ड्स लायले, होर्डिंग्स लायिल्ले आनी ते होर्डिंग रस्त्यार जे ट्राफीक वयता तांच्या खातीर खूब त्रासदायक अशें आशिल्ले, खूब अडखळ येताली गाडी चलयतना आनी जर मात सुद्दां लागत खंयचे टू व्हिलर जाल्यार तो पडपाक शकता आशिल्लो। पूण थँक्स टू जे ट्राफीक पुलीस आसा पणजेचे तांकां जेन्ना फोन केलो आमी की अशें एक प्रॉब्लम आसा आमचे मेन रस्त्याचेर जो कला अकॅडमी कडेन आसा थंयसर जे होर्डिंग्स लायिल्ले आसा आनी एक इव्हेंट जातालो तेजे होर्डिंग्स लायिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी येवन हांगासर बेगेंतल्या बेगीन म्हाका दिसता 5 मिनटां भितर येवन हांगासर कारवाय केली आनी सगळे बोर्ड सगळ्यान पयलीं काडले। अशीच जर कारवाय खंयच्याय इव्हेंटाक जेन्ना जे बोर्ड मदीं येता ते जर जाय जाल्यार आमचे पणजी आनी आमचें गोंय खूब बऱ्या तरेन सुरळीतपणे चलतले। एक शॉकाद अशी बातमी अशी आशिल्ली की आमी जेन्ना जे ऑर्गनायझर आशिल्ले तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो ACBIC हांचो हो इव्हेंट आनी ह्या इव्हेंटा खातीर खुबशे लोक आशिल्ले तांचे ऑर्गनायझर कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एक शॉकाद अशी एक तांचे कडेन रिप्लाय आयली की तांकां सांगलें की तुमचे बोर्ड रस्त्यार आसा जे लागतले गाडयेक तांच्यान सांगलें की लगता है तो लगने दो हमें क्या करना है आप चाहिए वो करो। हे आमचे जे ऑर्गनायझर आसा तांचे कडल्यान जाप आशिल्ली। अशी शॉकाद करपी जाप जेन्ना आमकां मेळ्ळी तेन्ना पुलिशेक कॉल करून आमी सगळ्यान पयलीं सांगलें की अशें रस्त्यार होर्डिंग लायले तेंच्यांनी बेगेंतल्या बेगीन येवन हांगासर होर्डिंग काडपाचे प्रयत्न केलो। ना आता वाटतले मरे प्रेशर अरे फुल कर भद्राव ना रे आता रे फाटसून उजो पेटलो पयलो फाटसून पेटलो ना रे फाटल्यान कोण घालता फाटल्यान म्हटलं हे कसलो दुवर येता म्हणलं पंपच बंद दवरलो। हॉस्पिटला कडेन आसा आनी हे चिखले कॉटेज हॉस्पिटल जे आसा हांगा जायते लोक येता मोर्मुगांवच्या अख्ख्या वाठारांतल्यान लोक येता पूण लोकांचो एक हे म्हणणें आसा की हांगा फॅसिलिटी सारके ना, डॉक्टर सारके ना जावं नर्स कमी आसा। एक नवो हॉस्पिटल हांगा बांदिल्लो आसा पूण तो अजुनी इनॉग्रेट जावंक ना आनी आतां NGO सगळ्या लोकांनी डिमांड घातलेलो आसा की तो नवो हॉस्पिटल जो रेडी आसा आनी हॅज गॉट ऑल द फॅसिलिटीज तो बेगीनचे बेगीन इनॉग्रेट अशें एक NGOन लॅटरां बरयतकर तांकां एक रिप्लाय असो आयला की जे नवें हॉस्पिटल आसा ताका अजुनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आनी सेवरेज कनेक्शन मेळूंक ना आनी ताका लागून तो डिले जाला। आतां हांगा लोकांनी डिमांड केला की जो हॉस्पिटल ते नवें इनॉग्रेट जाता म्हणसर तरी हांगा थोडे डॉक्टराची संख्या आनी नर्सीची संख्या वाडोवची अशें हांच्यानी डिमांड केल्लो आसा। एक पेशंट असो डेड ताका बेश्टेच थंय दवरला कोण ना पळोवपाक, एक पेशंट डिलिव्हरीक आनी अशें एक 4-5 पेशंट अशें आसले की ती फॅटल एक्सिडेंटाची आसली आनी तशेंच मागीर BPची अशें करूनय 25 पेशंट तरी त्या टायमाचेर थंय आसले आनी हांवें वचून बेश्टो विचारलें की बाबा इतले टायम कित्याक आनी हें कितें जाता काय म्हणून। मागीर चवकशी केले उपरांत म्हाका कळ्ळें की थंय डॉक्टर एकूच आसा आनी एमर्जन्सी केसीक रातच्या टायमाचेर जेन्ना येता तेन्ना हे एमर्जन्सीक येता तेन्ना एकूच डॉक्टर इतले पेशंटाक हँडल कसो करतलो हो क्वेश्चन मार्क म्हाकाय पडलो। मागीर हांवें विचारलें डॉक्टर म्हणलें तुमी एकटेच आसा आनी हांगा काय आनी दुसरे स्टाफ ना म्हणपा लागलो 3 डॉक्टर आसता, एक म्हणपा लागलो आपूण ड्युटी आसा, दुसरो ऑफ ड्युटीक आसा आनी तिसरो केन्ना अटेंड करपाक पडटा एमर्जन्सी बी कितें आसता तेन्ना जावं मिटींग बी कशें कितें आसता पळय तशें म्हणपा लागलो। आनी स्टाफूय हांवें नर्सींग स्टाफूय पळयलो जाल्यार ते सगळेच कमी आसा। सो हांव रिक्वेस्ट करता की आनी हांवें लॅटरूय केला विश्वजीत हेल्थ मिनिस्टराक हांवें लॅटर केला प्लस हांवें सगळे हांकांय दिला MLAकूय दिला की तुमी बेगोबेग जाता तितले हेजेर
की नवें हॉस्पिटल जावचे पयलीं की तुमी हांगा एमर्जन्सी तरी जावं इमिडिएट अशें म्हणटात तशें की आमकां हांगा स्टाफ आनी डॉक्टर स्टाफ हांगा दिवचो सो दॅट आमच्या लोकांक परते परते हांगा GMCन वचपाची गरज ना. मी जे 6-7 म्हयने गेले कॉरस्पॉन्डन्स करता तातूंत आमकां हें कळ्ळें की आमकां एक व्हेरी शॉकिंग रिप्लाय येयला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थाच्यान की फक्त कांय शुल्लक कारणा खातीर हो स्टार्ट जायना. आनी शुल्लक कारण म्हणटा ते कितें ते म्हणटात आमचे कडेन हांगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना आनी सिवेज कनेक्शन ना म्हणून आमी हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन करिना म्हणटात. सो आमी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदतात की जे तुमचे जितले गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आहा पळय दीस इज विदीन युअर लिमिट्स. तुमकां जाय जाल्यार फाल्यांच इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किंवा सिवेज घेवं शकतात. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.